हे दिसान गोंयांत आशिल्लो. But when I came back, yesterday when I read the paper, I was shocked to read that last 2 months there have been 404 road accidents and 41 deaths. हे आमच्यान वाचपाक आनी आयकपाक हें जोड लागता. आमचे गोंय धाकलें इज अ टुरिस्टीक प्लेस आनी कितले 40 लोक मरप 2 म्हयन्यां भितर आनी 404 एक्सिडेंट हें दूख भोगता आयकपाक आनी वाचपाक. हांव मागता सरकारा कडेन 2 वस्तू. एक, जे हुंय पॉयंट आसात एक्सिडेंट प्रोन ते इमिजिएटली फायंड आउट करून कितेंय तरी करपाक जाय. दुसरें, हे आमचे रस्ते जे आसात, रस्ते एक एक कडेन बरे आसात, थिंग लोक फास्ट वचून एक्सिडेंट करतात आनी एक एक कडेन रस्ते काबार जाल्ले आसात, ते फोन डायवर्ट करपाक करता आसतना थिंग एक्सिडेंट जाता. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन भोव करून आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री हे सगळे जे एक्सिडेंट प्रोन आनी बारीक रस्ते जे आसात which are in bad shape. Last 2-3 months I'm raising this issue की आमचे कुर्तोरे 2-4 मारप एकदम वायट आसा. ही सरकाराची ड्युटी. लोक रोड टॅक्स फारीक करतात, कोण फावोर करना कोणाक. सो तेन्ना हांव आमच्या PWD मिनिस्टराक उलोवन मागता आनी तेच भशेन PWD चीफ इंजिनियराक इमिजिएटली तुमच्या एक्झॅक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन विचारात आनी ए कोणाक धाडून हें पळोवन जात तितली बेगीन हे मारप स्टार्ट करात. सरकार तुमी दोऱ्या उक्ते दवरात. तेच बरोबर कोण सांगता म्हाका चिरे इतली म्हारग जाल्यात. लोक गोरा गोरा कोणाय सारक करपा आसात, कोण नॉय काडटात, लोक बाडे दे लीव हँड टू माउथ. सगळ्यांक आपल्याक आतां आदली भाशेन नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे इन ए जॉयंट फॅमिली. लोक काजार जालो आपल्याक घर काडले. कितें करून काडटल्यात? गोंयांत काम करून हें करपाक शक्य आसा? तेन्ना वी हॅव गॉट सो मच ऑफ शीट रॉक. थिंगा मायनिंग सुरू करपाक दियात फातर काडपाक. तेन्नाच हे लॅटरायट रॉक हे पळय फातर सून तांची दर देंवतली आनी लोकांक म्हळ्यार पडटले हे चिरे घेवन घर काडपाक. आय रिमेंबर हाव चीप दे वेर बिफोर. आमचो डबल ट्रॅक हांवें लॅटर बरयल्या मंत्र्याक, रेल्वे मंत्र्याक, आनी आय वील टेक इट अप नाव ड्युरींग दीस सेशन. पयलीं आमकां कांय घेवंक मेळ्ळें ना ऑन द बजेट. आतां डिमांड्स येतले रेल्वे. ऑन दॅट आय वील स्पीक की जाय तितलें केलें अप टू माजोर्डा. ओके, आमी मुखारी चिंतपाक जाय. ही डबल ट्रॅक केली पूण आतां माजोर्डा सावन वास्को ती आदली हेरिटेज घरां आसा. तांकां नॅचरल एंड आर्टिफिशियल अर्थक्वेक नाका. नॅचरल ती आमच्या आतां ना. हे ट्रेनू हाल्या सगळे वचून लोकांक भंय येवपाक नाका. आनी आमकां सांगले भशेन आमगे गुड्स ट्रेन वचपाक ट्रॅक आहा तो पुरो मातशें कोले पावत तेन्ना सांगूंक जाता वास्कोसान थिंगसान सोडूंक जाता एक ट्रॅकाचेर आनी दे कॅन हॅव हिंगा क्रॉसींग मडगांव करपाक जाता. डबल ट्रॅक आमकां गरज ना बिकॉज आमकां गोंयांत कोल हाब जावपाक नाका. जाय आमकां इलो पोर्ट बिकॉज पोर्ट ऑल्सो हॅज टू गेट ऑल्सो तांकां पयशे येवपाक जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पोलिंग दीस. आमगेलें पोल्युशन हाडपाचें आमकां ना. गोंया इज अ टुरिस्टीक प्लेस. वी वॉन्ट क्लीन एअर टू ब्रीथ. क्लीन एअर आमकां पोल्युशन नाका. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मागता. पयलो आमचे सरकाराक उलो मागता
तुम्ही आता पत्ती असेंब्ली सुरू असलेली तुम्ही रेझोल्युशन घेयाय जे मदयाचे तुम्ही घेतलं तेच भाशेन हेय रेझोल्युशन घेयाय ते आमकां जशें मदय नाका आमची होल इकॉलॉजी कवर जातली मदय आयल्यार आनी ही आमकां डबल ट्रॅक माजोर्दा सावन मुखार नाका कित्याक माजोर्दा पर्यंत घालोत आनी घालोत आमी काड म्हणना पूण मुखार आनीक नाका